बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज 40 दीस पास्कांची पोरबेक आणि आज वर्षी जेजूच्या स्वर्गार प्रवेशाचो दोबाजो भोव करून उस्तुमतेच्या गांवांनी आज दोबाजो समारंभात असेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड. पूण आमी हो दोबाजो आयतारा दीस समारंभतल्या. खरें म्हळ्यार वर्काचो चवथो मिस्टेर, दुसरो मिस्टेर आमकां सांगता जेजू 40 दिसांनी परजोडीत जावन स्वर्गार चडलो. हो समारंभ आमच्या मनांत हाडून आनी भोव करून एक लागशिल्ली तयारी कशी आयताराच्या दोबाजीक समारंभाक मागुया. आमचे दोळे स्वर्गाचे वस्तूंचेर लावन आमी जियो. हे संवसारांत आमी सगळीं वाटसुरी पळयणारी यात्रेकारां. आमचो गांव, आमचो देश म्हळ्यार स्वर्ग आनी थंय आमी पावूंक जाय. आमच्या आदी जेजू गेला, ताका चिटकून रावन ताच्या आज्ञा प्रमाणे जिवन आमी ह्या जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशांत वांटो घेवंक आज कृपा मागुया. पयलें इंतेसांव मिसाचें रोझलिमा हिच्या आत्म्या बसत थँक्स गिवींग बर्थडे ऑफ नोलास्क पेरेरा ताचे बसत मागतना आपलो वाडदीस समारंभतल्या बसत मागुया. अनिश लिमा, फॅटिमा ऑगुस्टा फेर्नांडीस, इनोला डायस, रॉबर्ट काब्राल आनी रेहन सुवारीस. तशेंच आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्यांक तशेंच आपलो वाडदीस समारंभतल्यांकूय आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी मेळकून देवा आनी एकामेका लागीं पातकेचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच पार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची प्रार्थना मागणी बापाक उबारतना हे पिढींतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. कालच्या दिसाक आमच्या गोंयांत 70 लोक मेलो.
जायती गोडी आमची ओळखीची आमची सोयरी तांचे बसत मागुया. जायत्यांक ही पिळा मेळ्ळ्या तांकां ही बापाची पिकोवणी मागुया. देवा आमचे तारोका, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. हे गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदां काल संतोश भरीत आसोशें कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. आथेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंता गेलो. थंय जॉलमान पोंताचो आकिला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बराबर निकतोच इतालियाक धांवन आयिल्लो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लाउदियसान हुकूम घाल्लो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बराबर वावर करतालो. कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी सुदैवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिदोनियेक धांवन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कोलपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हळें, तुमचें रगत तुमकां बुजो. म्हजे पाळयेन हांव निर्मळ. आतां थावन हांव विदेशांशी वेतलो. घर देवस्थाना लागीं आसलें. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांक पावलुचें आयकून सोत मानले आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकान शेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरया उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाची कुडये थावन आपलो थीर विस्वासी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Zul sorvespora, zul sorvespora, zul sorvespora, zul sorvespora, zul sorvespora, zul sorvespora. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कुशीं सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो.
आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगडटलीं. Zui sorves para, 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 zui sorves para. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवी आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपले शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगवतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितो संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोशान तिका आनीक कोंतीचो उगडास येना. तशेंच तुमकां आतां खोन जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज खुशाल बरीच जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी वखाणी तुका तुका क्रिस्ता. भणी भावांनो, आज मायाची 13 तारीख आनी दर वर्साक मायाची 13 तारीख आमकां उगडास करता सायबीणमांच्या दिसण्याचो फातिमा गांवांत 13 मे 1917 वर्साक कोबदे एरिया ह्या वाठारांत सायबीणमाय हे सुपुल्ले तेगा भुरग्यांक लुसियाक, फ्रांसिस्को आनी जासिंत मोतीस हांकां दिश्टी पडली. 13 मायाचे पयले पावट आनी ते 13 ऑक्टोबराचे पुरान अशी ती संवसाराक आपलो निरोप दीत रावली. आज आमी तिच्या पयल्या दिसण्यांचो उगडास करता आनी तिचो हुस्को आमचे सवे आज आमी अदीक ओळखून घेता. भोव करून ह्या महामारीक लागून, हे कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आगलो संवसार आकांतलेलो आसा. तेन्ना आमी पाप साहेबाच्या एकचारान, आमच्या बीश साहेबाच्या एकचारान सायबीण मांयक उलो मारता, आमकां हे पेस्ट पिडेंतली राख, पिडा जाल्ल्यांक इलाज आनी पेखवणी फावो कर. आमची पातकां बोगोस आमी गळी देवासो आशिल्लीं पयस केल्या, असो एक घेवन देवाशी पोत्तून येवंक कोणती बरीच काळजां आमी माई मारेक फुडें घालून बापाक प्रार्थुया. आज आमच्या गोंयांत आमी डे ऑफ प्रेयर एंड फास्टींग म्हूण पाळटा. हो दीस 13 माय आमच्या बीश साहेबाचो उलो आमकां सगल्यांक हो दीस मागण्यान आनी प्राचितान, दोणवणीन आनी उपासान आमी सारूंक आनी आमकां सगल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. आमी जाणून 2 दिसाक आमी पेपरां वाचीन जाल्यार आनी टॅलिव्हिजनाचेर आमी खबरो पळयत जाल्यार आमी निराशी जाता. महाराष्ट्रांत कालच्याच दिसाक 40 आनी 6,000 लोकांक ही पिडा मेळ्ळ्या. केरळाक 40 आनी 3,000 लोकांक एकाच दिसाक ही पिडा मेळ्ळ्या. आमच्या गोंयांत दिसा दिसपटी 3 ते 4,000 लोकांक 70 लोक कालच्या दिसाक मेला. ही सगळी परिस्थिती भाव भयणीनो आमकां मना काळजांत भिरांत हाडटा तसली जाल्यार आमी माय मोरेक आज फुडें घालून कोतकोत्यान मागुया.
ती पवित्र सभेची आवय, ती आम्हा समेस्तांची आवय आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी पिळा बेगीनूच आमचे मदली पयस जा. भाव भयणीनो, 13 माय पवित्र सभा परब करता सेंट मॅरी माझारेलो हे भाग्यवंतीचो. जुआन बोस्को, सेंट जॉन बोस्को हाचे सांगताक शी इज co-founded the Institute of Daughters of Mary Help of Christians. Salesian Sisters आमी तांकां म्हणटा. ही भाग्यवंत मारिया माझारेलो 1837 वर्साक नोयर मायाचे इतालियाक मोन्नेझी वाठारांत जल्मली आनी भाग्यवंत जुआन बोस्काचे सांगताक ओस्तोऱ्यां खातीर तिणें ही संस्था घडली, डॉटर्स ऑफ मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन्स. पाप साहेब पियू 9 हाणें जुआन बोस्का लागीं मागलें ओस्तोऱ्यांक, यंग विमेन हांकांय कितें तरी कोर, तांकांय देवासोशी हाडूंक, पवित्र सभेन तांचो जागो आनी तांकां जागृताय दिवं. आनी जुआन बोस्को पाप साहेबाच्या उल्याक कान दिवन ऑगस्टाचे 5 1872 वर्सा 11 यंग विमन हांकां घेवन ही संस्था सुरू करता. आनी तातूंत पयली co-founder आनी सुपिरियर सेंट मॅरी माझारेलो. फक्त 44 वर्सां तिका जिविताची मेळटात, पूण हे 44 वर्सांनी पवित्र सभेंत भोव करून ओस्तोऱ्यां खातीर ती आपलें व्हडलें योगदान दिता. आज तिचो उगडास करून तिचे बरोबर वावुरतेल्या सगल्यांक आमी बापाच्या हातांत घालुया आनी हो बरो वावर ओस्तोऱ्यां खातीर पवित्र सभेन जाता तो सुफळ जावंक मागुया. आज जेजू आमकां निरोप दिता. हो निरोप जावन आसा, हांव बापाशी वेता. थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगताक आसा. तुमी खंयची बरीच जातल्यात, तुमी रडटल्यात आनी पिरंगवतल्यात. भाव भयणीनो, ह्या महामारीक लागून घडये आमी भायर सरना, पूण हरशीं प्रत्येक दिसाक प्लॅटफॉर्माचेर, गाडयेच्या एअरपोर्टाचेर वो बस स्टँडार आमी लोकांक गूड बाय करूंक वेता. थंयसान लोक भायर सोदता, डिपार्चर्स, आनी डिपार्चर्स आर ऑलवेज सॅड. आमी खंयची बरीच जाता, आमी मोग करता ती वेतात तेन्ना. जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव आतां वेता, हांवें बापाशी वचूंक जाय. आनी शीस दुबाविणी कोणती बरीच जाता, तांकांय दूख जाता. पूण जेजू तांकां सांगता, अ लिटल वायल, थोडो वगत हांव तुमचे बरोबर आसचो ना आनी पोत्तून हांव तुमचे बरोबर आसतलो. अ लिटल वायल म्हळ्यार कितें? कितलो काळ? भाव भयणीनो, शीस नोकडो आसले, आमी नोकडो, पूण जेजू आमचे बरोबर आसा. पवित्र सभेचे मस्तक तो, आनी तो आमचे बरोबर वावुरता. आमचें जिवीत is made of arrivals, transits and departures. आमी येता संवसारांत, थोडो काळ वी आर इन ट्रान्झीट, आमी रावता आनी आमी देवाशी बापाशी वचूंक जाय. पूण कितें गरजेचें तें आमी जेजू सांगताक आसूंक जाय. आनी जितलें आमी जेजूक चिटकून आसा तितलें आमकां भंय भिरांत ना. देखून जेजू म्हणटा, तुमची कोंत कुशालकायेन बदलतली, तुमी कुशाल बरीच जातले. ही कुशालकाय आमच्या मनांत काळजांत दवरून, जेजूक आमच्या सांगताक दवरून स्वर्गीच्या बापाशी वचपाची वाट आमी चालूच दवरुया. ही कृपा हे मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बिटोने वेलार गायन गावुया. सर्वेस्परा मानून घे,
C33, page 42. C33, page 42. Sorvespara manunge amshidana. Sorvespara manunge amshidana. Kunani otmo dukadita Baba. Kurani otmo dukadita Baba. Sorvespara manunge amshidana. Sorvespara manunge amshidana. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या हातावांक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव व्हरते देवा आमचे मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोल तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या हे बलिदानान फावते पुरी वांटो घेवंक ओळायन आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओ योशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो तो आनीक मरो ना, पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बाप्पा गरजून पवित्र हितून सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला.
जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतेल्या आमी समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबाक, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मणीची इकाकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता. तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. बांबळीनो, आमच्या सासणाच्या जिविताची यात्रेन जेजू आमकां लागींच आसा. आमकां तो अनाथ सोडिना, आमचे बराबर तो आसा. ह्या आपल्या जेवणान तो आमकां पोसता. आमचे दोळे स्वर्गाचे वस्तूंचेर लावन आमी जियो. उदीक आनी उदीक ताका आमी चिटकून आसूं. उदीक आनी उदीक ताच्या सांगताक आमची जिविताची पावलां स्वर्गाची वाटेर मारूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंतांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवे. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो स्वर्गांतल्यान देवलो जिवो उंडो जेजू आमचो सर्वुंडार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदाच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांनी आयलेलो आसा.
ताका अर्गां दिवया, ताका दिन वाचुया. उत्मीक वाटेन ताका आमी आमच्या काळजांनी ह्या वेळार शेवला. काळजान आयलेल्या जेजू लागीं ह्या वेळार हे पिडे खातीर आमी मागुया. सोरपदवेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजी आख्खी रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिडे खाल कोश्टवतलें पासो तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतलें बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे गायिल्ले स्वयंभाग तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्यांची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. आमच्या बीश साहेबाची विनंती आनी उलो आयज आमी सोगलीं आख्खे गोंयभर हो दीस मागण्यान आनी प्राचितान सारूंक. भोव करून आज आमच्या घरांनी तेरसाचे मागणे आमी चुकूय ना जावं. आवय बापूय आनी भुरगीं सोगलीं आमी फातिमांत दिश्टी पडून सायबीण मायने भुरग्यां लागीं मागले मागणे आमचें मन बदलपा खातीर बाबा बुडिनो आमी आयज आनी भोव करून फाल्यां पाप साहेबाच्या सांगाताक वेलांकिनी ही आमची भारतांतली एक किरीत जागो जो आमी वर्साच्या वर्साक उपोट करून धांवता. हो जागो इश्राईन पावलेडी ऑफ वेलांकिनी हाचे एकचारान पाप साहेब सांगाताक हो तेश करतलो फाल्यां. आयज आमी फातिमा सायबीण तांचो उगडास करून आनी बीश साहेबाच्या मना प्रमाणे आमच्या घरांनी तेस करुया, मागणी करुया आनी उपासान हो दीस सारुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन गावया. फातिमा सायबिणी T21 page 213. T21 page 213. Amci adarintu sognam kador sambalu mesagal gedor gorabia son kushantli sodat slivar mesagal gedor gorabia son kushantli nivar Fatima saibini Ami tuji oskot purgi Gota di